नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लता मंगेशकरान गायिल्ली 2 कोंकणी पदां कोणाकूच खबर ना. पदांच्यो रिकॉर्डी आयल्योच नात. अँथनी गोन्साल्विसान गावन घेतिल्ली तिचे कडच्यान पदां. स्वता लता दीदीन मुलाखतीत उलोवन दाखयली गजाल. एनसीटीच्या केंद्राच्या प्रस्तावाक गोंयानूय केलो विरोध. पर्रीकार म्हणटात धाडी घालपाचो अधिकार जाय राज्य पुलिसांक, नाजाल्यार दुरुपयोगाची भिरांत. लोकायुक्त विधेयक मान्यताये खातीर पावले राष्ट्रपती कडेन. आपणे वेंचणूक आचारसंहिता मोडूंक ना, विरोधकांनी आरोप सिद्ध करून दाखोवचे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे आव्हान. एलिनाच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशाचेर वेंचणूक आयोग सोमारा दितलो निकाल. खासदार शांताराम नायक संसदेच्या स्थायी समितीचो अध्यक्ष. सोमारा घेतलो ताबो. समितीची पयली बसका 2 जूनाक. म्हत्वाचे सिटीजन्स चार्टर विधेयक समिती सामकार. समिती संसदेक दितली अहवाल. आणि 2011-12 वर्साचे पुरस्कार म्हणून गोंयच्या क्रिकेटरांक जीसीएन वाटली 10 लाखां वयर मोलांची इनामां. गोंयची क्रिकेट अकादमी जाली सचिन तेंडुलकर क्रिकेट अकादमी. अमोघ देसायाक 3 लाखांचे इनाम. आता खबर विस्तारान. लता मंगेशकरान 2 कोंकणी पदां गायिल्ली. ही गजाल सांगली स्वता लता दीदीन. कोणाकूच हे खबर ना आनी ह्या पदांच्यो रिकॉर्डी केन्ना आयल्योच नात. सर्गेस्त संगीतकार अँथनी गोन्साल्विसान तांचे कडच्यान ही पदां म्हणून घेतिल्ली. गोमंत विभूषण पुरस्कार दिल्यार आपूण तो स्विकारतली अशें तिणें म्हळां. मात हो पुरस्कार हृदयनाथाक दिल्यार आपल्यांक चड बरें दिसतलें अशें मतूय तिणें मांडलें. विवा गोवा मॅगझिनान दुसऱ्या वर्सुकीक खासा अंका खातीर फोनावेल्यान तांची मुलाखत घेतिल्ली. प्रुडंटा कडेन आशिल्ल्या ह्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीचो पळयात दुसरो भाग. बरं, आपण कोकणी गाणी गायली नाहीत ना आजपर्यंत? मी कोकणी गाणी गायले होते, पण ते काय झालं सांगते, ते त्याचं काही रेकॉर्ड बाहेर आलं नाही. अच्छा. आजकाल बघा गोव्यामध्ये लक्ष्मी नावाची मुलगी आहे. हो हो. हा, तिचे वडील अँथनी गोन्साल्विस. हो. तर त्यांनी इथं एक सिम्फनी केली होती. अच्छा. 4 वर्ष झाली त्याला. आणि ती सिम्फनी त्यांनी सेंट झेवियर, मला वाटतं त्यांच्या चर्च मध्ये लोक वगैरे होते. तर त्यावेळेला मी गोव्याची 2 गाणी गायली होती आणि त्यांचं आवे मारिया पण गायले होते. अच्छा. पण ते रेकॉर्ड त्याच्याकडेच राहिलं, अँथनीकडे. आणि ते रिलीज झालं नाही. त्यांनी ते रिलीज केलंच नाही आणि त्याच्याकडे आता आहे की नाही तेही मला माहिती. आता गोव्यात म्हणजे 2-3 वर्षामागे गोवा सरकारने गोमंत विभूषण हा किताब सुरू केलाय. आणि तो हल्लीच आता मारियो मिरांडा जे कार्टुनिस्ट होते त्यांना दिला गेला. त्याआधी अनिल काकोडकर जे भारताचे एक विख्यात सायंटिस्ट आहेत त्यांना दिला गेला. तर हा पुरस्कार जर आपल्याला द्यायचा ठरवला तर तो घ्यायला आपली संमती असेल का? व्हेरी गुड. गोव्याला जरी मी येत नसले आणि काही गोष्टी माझ्या मनाला जरी लागलेल्या असतील तरी माझे वडील तिथे होते, त्यामुळे आम्हाला गोव्याचे अर्धे समजतो. पण मी तुम्हाला एक अशी रिक्वेस्ट करेन की मला आज दिलं तर काही हरकतच नाही, पण मला असं वाटतं की हृदयनाथचं तुम्ही दिलं तर जास्त बरोबर. पण हृदयनाथ वरचेवर गोव्याला येतो, कार्यक्रम करतो, माझ्या तिथे जातो आणि तो बाबांचा मुलगा आहे, तेव्हा खरा अधिकार त्याचा आहे या सगळ्या गोष्टी. आणि शेवटी मंगेशकर, तोही मंगेशकर आहे आणि मी मंगेशकरच आहे. ही पुराय मुलाखत तुम्ही विवा गोवा मॅगझिनाचेर वाचूंक शकतात. सोमारा सांजे तुमकां ह्या मुलाखतीचो 3रो भाग प्रुडंटाचेर पळोवपाक मेळटलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया.
नॅशनल टेरर कंट्रोल सेंटर म्हळ्यार एनसीटीच्या केंद्राच्या प्रस्तावाक विरोध करपी बिगर काँग्रेस राज्यां गोय वांटेकार जाला. धाडी घालपा खातीर राज्य पुलिसांकूय बरोबर घेवंक जाय, नाजाल्यार केंद्रीय एजन्सी कडच्यान अधिकाराचो दुरुपयोग जाव येता अशें मनोहर पर्रीकारान प्रुडंटाक उलोवन दाखयलें. एनसीटीच्या प्रस्तावात हो अधिकार केंद्रीय एजन्सीक दिला. इतले मजगतीं गोंय लोकायुक्त विधेयक मान्यताये खातीर राष्ट्रपती प्रतिभा पाटीला कडेन पावला म्हणपाचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. In principle, we support the central government on terrorism issue. तांच्यांनी जे भितर पळय सर्च एंड हे करपाची पावर दिल्या ताका सगळ्यांनी चडश्या जाणांनी विरोध केला. नो वन वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल ऑन दॅट. आमचें म्हणणें कितें आहा की तुमी लोकल पुलिसीक यूज करा. तुमकां कितें रेडी कंडक्ट करपाचें आसत जाल्यार इंटेलिजन्स गॅदरींग करा. देर वी वील सपोर्ट. कारण कितें आसा, लोकल पुलिसीक घेतल्या शिवाय तुमी आतां इन्कम टॅक्स आसत, डायरेक्टर ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स आसत, ते कितें रेडी कंडक्ट करता लोकल पुलिसूच मदत करता तांकां. तुमी करा पण लोकल पुलिसीच्या मदतीन करा. तुमी तांकां पावर दिवं नाका. मिसयूज जावपाची शक्यता आयज न जायत आनीक थोड्या वर्सांनी जातली. लोकायुक्ताची फायल प्रेसिडेंटाच्या ऑफिसाक पावली. प्रेसिडेंट इज आउट ऑफ कंट्री. शी इज रिटर्निंग ऑन 8th. ताच्या नंतर फॉलोअप करून हाडटा. आपणे वेंचणूक आचारसंहिता मोडूंक ना, मोडल्या म्हणपाचो दावो करप्यांनी आरोप सिद्ध करून दाखोवचो अशें जाहीर आव्हान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिलां. ते आयतारा प्रुडंटा कडेन उलयताले. इतले मजगतीं एलिना साल्ढाणाक मंत्रिमंडळात घेवप सध्या शक्य आसा काय ना हाचेर केंद्रीय वेंचणूक आयोग सोमारा निकाल दितलो. एलिनाचो सोपूतविधी मंगळारा करपाची घोशणा मुख्यमंत्र्यान ह्या पयलीं केल्या, जाल्यार मुख्य वेंचणूक अधिकारी म्हणटा सोपूतविधी फुडें धुकलात. सांकवाळची मरिना रद्द करप आणि मलेरिया कामगारांक कायम केल्ल्यान वेंचणूक आचारसंहितेचो भंग जावंक ना असो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दावो केला. म्हाका कांयच दिसना. म्हाका खंयचीय गजाल आयली जाल्यार हांव ताका योग्य तें उत्तर दिवपाक समर्थ आसा. हांवें जें कितें केलां पळय तातूंत इलेक्शन कोडाचो खंयच भंग जावंक ना. ज्यो गजाली करतलो जाल्यार हांव पयलीं चॅक करता लिगल इंडक्शन जातलें. हांवें तुका कांयच म्हणलें. म्हाका कोणें सांगचें की कायद्यान अशें अशें चुकीचें आहा, हांव करिना. विधानसभा वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाल्ली असताना एलिना साल्ढाणाक मंत्रीपदाची सोपूत दिवं येता काय ना ह्या प्रश्नाचेर वेंचणूक आयोग सोमारा निर्णय घेतलो. ह्या संबंधात आयरिश रॉड्रिक्सान केल्ली कागाळ राज्याच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान दिल्लीक धाडल्या. एलिनाक मंत्री करची न्ही अशी मागणी करपी एक निवेदन आयरिशान राज्यपालाक भेटयला. कुठ्ठाळीची वेंचणूक जाय मेरेन एलिनाक मंत्री करची न्ही अशी सुचोवणी राज्य मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान सरकाराक केल्या. ह्या प्रश्नाचेर राज्यपाल B.V. वांचूक कितें भुमिका घेता हें पळोवचें पडटलें. एलिनाक मंगळारा मंत्री करपाचें सरकारान थारायलां. वेंचणूक आयोग कितें निर्णय घेता ताचेर एलिनाचें मंत्रीपद निमून आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी. आतां घेऊ एक वेवसायीक विसव.